प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विसवोर वोड 13 ते 22 पर्यंत. Mathew chapter 23 verses 13 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन शास्त्र्यानो आनी फारिजियानो कोटा तुमचे दोंग्यानो, कित्याक सुर्गीचे राज तुम्ही मनशांक मुखार धांवतात आनी तुम्ही भितर सरोनात न्हय म्हूण भितर सरोंक सोदतात तांकांय भितर सरोंक दिनात. दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आनी फारिजियानो कोटा तुमचे, कित्याक एक नव शीस करचे खातीर दर्याचेर आनी दोतोरेचेर तुम्ही फिरतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत ओदीक एमकोण फाव आसलो तुमच्या सारको तुम्ही ताका कोत्तात. कुड्ड्या फुडाऱ्यानो कोता तुमचे, तुम्ही अशें म्हणटात, देव मंदिराचे कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार ते कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराचे सोपूत घेतीत जाल्यार ती रिणकारी जाता. अरे मुर्ख्या कुड्ड्यानो, कित्या ओदीक व्हरते? भांगार पोवी जायशें करता तें देव मंदीर. तशेंच तुम्ही म्हणटात, वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा त्या दानाच्यान सोपूत घेतीत ती रिणकारी जाता. अरे कुड्ड्यानो, कित्या ओदीक व्हरते? दान पोवीत जायशें करता ती वेदी. तर वेदीचे सोपूत घेतात ती तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्यांच्याय सोपूत घेतात. आनी देव मंदिराचे सोपून घेतात ती ताच्या आनी तातूंत रावतात त्या देवाच्यान सोपूत घेतात. आनी स्वर्गाच्यान सोपूत घेतात ती देवाच्या सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेतात. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां आतां, जेजू ह्या फारिजिवांक धर्मशास्त्रांक कितें म्हणटा? तो तांकां दोंगी म्हणटा, तांकां कुड्डे म्हणटा. आनी कित्याक गाय असलीं उतरां जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक आनी फारिजिवांक अशीं उतरां दिता? कुड्ड्यानो, धोंग्यानो असलीं उतरां कित्याक एकदम खर उतरां कित्याक गाय म्हणटा तो? भावणीनो, ही उतरां जी आयज जेजू आपल्या फारिजिवांक आनी धर्मशास्त्रांक म्हणटा, ती फारिजिवांक कित्याक म्हणटा गाय? कित्याक आयज ह्या 13 वडीन जेजू कितें म्हणटा? कित्याक सर्गीचे राज तुम्ही मनशा मुखार धांपतात आनी तुमी भितर सरोनात न्हय म्हूण भितर सरूंक सोडटात तांकां भितर सरूंक दिनात. बाबडीनो, जो कोण भितर सरोना आनी दुसऱ्यांक भितर सरोंक दिना ताका मनशाक कितें म्हणटात आमी? एक तर तो भितर सरोना, एक तर ताका उतराची सजमणी ना, एक तर ते फकत धर्म करतात, एकच फकत ते देवास्पण करतात, पूण तांकां कसलीच उतराची सजमणी ना, देवाशी कसलो संबंद ना, कसलेंच देवाचें ना ताचे भितर ना, पवित्र आत्मो ना. तो लोक दुसऱ्यांक को भितर सरोंक दितलो भावबडीनो? आनी आयज जेजू ही जी शिरकाणी धर्मशास्त्रांक आनी फारिजियांक घालता ती आमकां एक एकल्याक घालता. कित्याक गाय? भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांतली मेल्या उपरांत आमी खंय वचोंक जाय? आमकां सगल्यांक जाय स्वर्गार वचपाक. आमकां सगल्यांक जाय जेजू बरोबर रावपाक. आमकां जाय सासणाचें सूख जेजू बरोबर आमी भोगूंक. पूण भाव भयणीनो, सर्गीचें राज आमी ह्या संवसारांत नोको जाल्या. सर्गीच्या राजान कितें हा तें देवाच्या उतराची सजमणी ना, देवा बरोबर संबंद ना, पवित्र आत्मा आमचे भितर ना, तर आमी केन्ना मत्तकच आमी देवा कडेन वेतले हांव? आमी आमकांच फटयतले हांव. बाबणीनो, जाकोबाचो पयलो विसवोर वोड 22 म्हणटात, तुमी फकत देवाचें उतर आयकत जाल्यार पूण तें उतर पाडिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी खूब देवस्पण करता, धर्म करता, मागणे करता, नवेना करता, सगळें देवस्पण करता, पूण आमकां उतराची सजमणी ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आनी उतराची सजमणी ना जाल्यार उतर आमी फकत आमच्या मनान जें आयकता मिसाक तें आयलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें.
पूण त्या उतराची सजमणी ना आमी खंय तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटले आमकां दिसता की आमी नॉश्ट कोत्ता भाशेन दनपारां जेवण कोत्ता भाशेन आनी ते भाशेन राती जेवता भाशेन मदल्यान पेज आनी च्या पियेता भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत थोडे आमी मागणें केलें थोडे दोबसपण केलें थोडी नोवेनां केलीं थोडे मिसाक गेले खंय आमी सजमना की आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणून पूण भाव भयणीनो जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर देव आमचे कडेन एक एक तोडीर उलयता तो आमकां सांगता हो वच तो वच हें कर तें कर बंद कर आतां कितें करपाचें तें पूण आमी आयकता काय आमी फकत धर्म कोत्ता आनी देखून भाव भयणीनो स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावन आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो आदार कित्याक हें जें उतर आमच्या काळजान आसा तें पवित्र आत्मा आमकां तें सजमून दिता आतां आमच्या मनाची नोडसणी करपाक तो आमकां आदार करता आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसणी करता तेन्नाच की भाव भयणीनो आमच्यान हें उतर पाडूंक जाता फकत आयकूंकूच न्हय पूण पाडूंक जाता करूंक जाता आनी आतां आमी खरेपणी हो संबंद आमी जेजूशी घट धरता आमचो संबंद वाडत वेता आतां आमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरल्या आमी स्वर्गीच्या राज्यांतलीं कामां करता आनी आतां आमी एक दीस जेन्ना ह्या संवसारांत वेतल्या आमी स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतले आतां भाव भयणीनो आमी आमकांच फटयतले आमी समजतले की ह्या संवसारांत ज्यो वस्तू आमचें खाम आमची फामील आमचें घर आमचें मोटर आमचें दुडू हे सगळे पयले येतात आमच्या जिवितान आनी देखून भाव भयणीनो आमी देवाक पयस दवरला पूण फकत आयतारा दीस वा केन्ना एका दिसाक सकाळीं वा रातची आमी देवाचें चिंता आनी आमी समजता की आमी खरें क्रिस्तांव म्हणून आमी खरें आमची तारण जाला म्हणून आनी आमकांच फटोवपाची गरज ना आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी आमकां जाय देवाचें उतर ताजो पवित्र आत्मो आमकां एक वाट दाखोवपाक हें क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक हें भावार्थीचें जिवीत जिवोवपाक हें जैतिवन जिवीत जिवोवपाक आयज तान भाव भयणीनो आमी उतरान रिगून रावुया हें उतर देवाचें उतर जावन आसा देव म्हणल्यार देव आनी ताचें उतर जावन आसा एक जेजू आनी ताचें उतर जावन आसा एक जेजू बिश्तो एका आल्ताराचेर दवरलो आमी ताचे पायंडावन दवरलें वा कितें पुस्तक दवरलें आनी आमी समजना की आमी क्रिस्तांव म्हणून कित्याक आमी बाती मारल्यो म्हणून हे आमी क्रिस्तांव जायना क्रिस्तांव जेन्ना जाता आमी भावार्थी जाता आमी जेन्ना तें उतर आमच्या काळजान आसा तें उतर आमच्या काळजान आसून आतां आमी आमच्या मनाची नोडसणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी आतां आमी क्रिस्ती जिवीत जिवता आयज भाव म्हणून ही सुरवात करुया उतरान आमी रिगून रावुया जेजूचेर बावर दवरुया आनी जेजूक आमचो समी देव सर्वंडान मानून आमी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें क्रिस्ती जिवीत हें जैतिवन जिवीत हें भावार्थीचें जिवीत आमी जियोंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता